पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. एका तेंपार शेतकी खाद्यान्न आयात करपी भारत आयज ह्या मळार निर्गतदार आनी संवसारा खातीर मोठो आधार जाला. दूद, साखर, कापूस, च्या, मसाले, कड्डणां, गंव अशा पिकावळीन भारत आघाडीचेर आसा. आयज देशांत 500 वयर शेतकी महाविद्यालयां, 700 शेतकी संशोधन संस्था आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसारीक शेतकी अर्थतज्ञांचे परिशदेंत भारताचे शेतकी मळावेले तंत्रज्ञानाचे उदरगतीचो उल्लेख केलो. शेतकी अर्थतज्ञांनी ची 32वी आंतरराष्ट्रीय परिशद भारतांत जाता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत हे परिशदेचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार ते उलयताले. एक फूड सरप्लस देश है. आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है. भारत फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है. एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय था. एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या यजमानके सकल मंत्रिमंडळाच्या आर्थीक वेव्हार समितीन देशभरान 8 नव्या एक्सप्रेस वे महामार्ग प्रकल्पाक बावटो दाखयलो. एकूण 935 किलोमीटर लांबायेच्या ह्या 8 प्रकल्पांचेर सुमार 50,000 कोटी रुपया खर्च जातलो. वर्स 2047 मेरेन विकसीत भारताची मोख नजरे मुखार दवरून मुळाव्यो सुविधा उब्यो करपाच्या नजरेन हे प्रकल्प केंद्र सरकार चालीक लायता. बसके उपरांत केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ही माहिती दिली. ह्या प्रकल्पांनी अयोध्ये खातीर 4 लेन रिंग रोडाचोय आस्पाव आसा. 8 बड़े नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स जो कि एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वेज हैं, आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूव किए हैं. ये प्रोजेक्ट्स 935 किलोमीटर की टोटल लेंथ के हैं और इसमें 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा. कहां पर हमें नए कॉरिडोर्स की, नई कैपेसिटी की जरूरत है, वो ध्यान में रख के ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए. विजन 2047 का विशेष ध्यान रख के इन प्रोजेक्ट्स को बनाया गया है. गृह आधार येवजणे खातीर ह्या फुडें विधवा बायलांक अर्ज करपाची गरज पडची ना. तिका 21 वर्सां पिराये सकयल धाकले भुरगे आसल्यार 4,000 रुपयाची म्हयन्याळी आर्थीक मजत लागू जातली अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलां. ते काल समाज कल्याण खात्याच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांचेर जाल्ले चर्चेत जाप दिताले. फुडल्या 2 म्हयन्यांत मुखेलमंत्री देवदर्शन येवजण परत चालीक लागतली. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणे सकल मेळपी आर्थीक रक्कम वाडोवपाचे नजरेनूय सरकाराचो विचार चल्ला अशें तांणी सांगलें. जेन्ना आमची एक विधवा महिला गृह आधार घेता आनी तिका थी 1,500 रुपया मेळटा आनी सगळेच मागणी करतात ती जेन्ना विडो जाता तेन्ना हांगा विडोक 2,500 रुपया आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान मेळटात. म्हणजे 2,500 रुपया घेवपा खातीर ती थी बंद करची पडटा आनी हांगा येवची पडटा आनी एक वर्सभर ती हांगाय ना थी ना अशें हातून भितर आसा. आमी ही नवी स्कीम करतात ती जर ती विडो आसा जाल्यार तिणें ते कट करपाची गरज ना आनी त्या महिलेचो जर भुरगें शेवटचे भुरगें आसा ते 21 वर्सांचे सकयल, 18 न्ही, आमी 21 कित्याक लागून घेतात तर ते एम्प्लॉयेबल जाता कारण 18 वर्सां पर्यंत शिकत रावता म्हणून 21 वर्सां जाली जर जायत जाल्यार आमी ताका 2,500 हे आनी 1,500 गृह आधाराचे मिळून 4,000 दिवपाची स्कीम.
गोयच्यो पोरण्यो इमारती दायज महत्वाचे वास्तू आणि देवळां हांचो सांबाळ करपा खातीर सरकारान दायज धोरण थारावचें अशी गरज फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी काल विधानसभेत उक्तायली। पुराभिलेख खातें आणि समाज कल्याण खात्याच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांचेर खाल्ल्या कपात सुचोवणेचेर उलयतना आमदार सरदेसाय हांणी ही मागणी केली। सांखळे किल्ल्याचें काम पुराय जावंक ना ते बेगीन पुराय करचे, तशेंच दायज आनी इतिहासीक सुवातांनी भेट दितल्या लोकांक गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करच्यो अशें आमदार सरदेसाय हांणी मागले। सांखळेचो फोर्ट आहा, सांखळेच्या फोर्टाचें काम कंप्लीट जावंक ना 3 वर्सां जालीं। म्हाका कळटा ते भशेन हे फायनान्स म्हणटा PWDन करूंक जाय। तूं थंय घालता कन्सल्टंट PWD रिकॉग्नायज करना। हे बोवाळान तो सांखळेचो फोर्ट मुखेलमंत्र्याच्या मतदारसंघात कंप्लीट जायना। सो स्पेशलायज्ड डिविजन PWDन तुका दिवंक जाय ना, तुवें तुजें डिविजन फॉर सिवील वर्क क्रिएट करपाक जाय, ना जाल्यार तुजी कामां खंयच फुडें वचची ना। फंड्स फॉर रिपेर ऑफ ओल्ड टेम्पल्स एंड रिलिजियस स्ट्रक्चर्स डिटोरिएटेड ओवर इयर्स हे तुम्ही वापरतले जाल्यार तुवें तुजे कडेन हे सेल जाय, ना जाल्यार ते कांयच तूं करूंक पावचो ना। हेरिटेज एक्सप्लेन करपा खातीर तुवें तांकां सपोर्ट करूंक जाय, आनी सपोर्ट करप म्हणल्यार पयशे दिना जाल्यार एटलिस्ट पब्लिसिटी करपाक तांकां फॅसिलिटी दिवंक जाय। हे कितें तरी आधार सरकाराचो जावंक जाय। दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेच्या लाभार्थ्यांक आर्थीक मजत वेळार मेळोवंक जाय अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी विधानसभेत केली। समाज कल्याण खात्याच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांचेर घाल्ल्या कपात सुचोवणेचेर आमदार युरी उलयताले। समाज कल्याण येवजणेचे पयशे लोकांक वेळार मेळना ही गजालीन सरकारान लक्ष घालचें अशें तांणी मागलें। DSSाचेर जेन्ना उलयतना आय बिलीव सगळ्यांक खबर आहा and it's a practical problem, although the minister says just before his question jenna yeta demands that he says everything is cleared. You imagine an elderly lady 80-year-old goes to the bank, goes on a pilot, goes on a bus, goes there and checks in the bank that she feels that 2000 rupees elai kamo. She goes there ospa yopa taka 400-500 rupiya ezo maka dista expenses jata. But they come back saying that they have not received the amount. Second, again, after 15-20 days, they go again, the same thing. So 3 months, 6 months, this delay, this delay needs to stop. The 3 months, 6 months, bond जावपाक जाय। मिरामार शारदा मंदिरा लागसाचो धोक्याचो लोखणी पूल महापालिकेन मोडपाक सुरवात केल्या। लोकांक, शाळेचे विद्यार्थी आणि पालकांक रस्तो पार करूंक म्हूण हो पूल आदी बांदिल्लो, पूण तो कळमेवन फ्राक जाल्ल्यान केन्नाय मोडपाची परिस्थिती आशिल्ली। ते फाटभुंयेर तो मोडचो म्हूण लोक मागताले। ते फाटभुंयेर महापालिकेचे सांगण्यावेल्यान भौशीक बांदकाम खात्यान ताची पळोवणी करून तो मोडपा विशीं अहवाल दिलो। ते प्रमाण पूल मोडपाचें काम सुरू जालां। फुडले 3-4 दीस ते चालू उरतले। हे खातीर मिरामारचो दोतोर जॅक सिकेर मार्ग लोकांक 9 ऑगस्ट मेरेन बंद दवरला। येरादारी दुसऱ्या मार्गान सोडल्या। शारदा मंदिराच्या भुरग्यांकूय शाळेक सुटी दिल्या। उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी ते विशीं भौशीक कळवणी जारी केली। Disability reports and everything. So now it's finally ready to come down. We've appointed a contractor from the corporation side. What we've told him is now not to cause any inconvenience to the school. Basically, we want all the work to get done by Sunday. Because all the students have their syllabus and everything that they need to catch up on everything. So we're trying to get that as rushed as possible. We just want to thank everyone for their patience also, but it's finally coming down. अनुचे कर मूल्यांकन वर्सा खातीर विक्रमी आयकर विवरणां सादर जाल्यात। वर्स 2024-25 आयकर मूल्यांकन वर्सा 31 जुलय मेरेन एकूण 7,28,00,000 कर विवरणां आयकर खात्या कडेन दाखल जाल्यात। फाटल्या वर्सा परस हो आंकडो 7.5% चड आसा। हातूंत 5,27,00,000 आयकरदारांनी नवे आयकर प्रणाली सकल कर विवरणां घाल्यात, जाल्यार पोरन्या आयकर प्रणाली सकल विवरणांचो आंकडो फक्त 2,10,00,000 इतलो आसा। 72% आयकरदात्यांनी नवी सुधारीत आयकर प्रणाली आपणायल्या, जाल्यार 28% आयकरदाते आदले कर प्रणालीन आसात। 31 जुलयाक निमण्या एकाच दिसा 69,92,000 आयकर विवरणां दाखल जाली। भारतीय हवामान खात्यान गोंय, कोकण, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि कोकणात दाट उटंगराची ऑरेंज शिटकावणी जारी केल्या। खेरीज राजस्थान, उत्तराखंड, अस्त राजस्थान, अस्तंत बंगाल, बिहार आणि ईशान्य भारतांत फुडले 4 दीस उटंगराची ऑरेंज शिटकावणी आसा। अस्तंत बंगालाचो गंगा वाठार आणि झारखंडात कमी दाबाचो पट्टो तयार जाता।
ताका लागून वादळी हवामान तयार जावपाची परिस्थिती तयार जाल्या अशें हवामान खात्यान म्हळां. हो पट्टो उत्तरी अस्तंतेचे दिशेन सरकता. गोंयचे वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयान आतां मेरेन पावस 130 पावला. वर्सुकी सरासरी परस हो पावस 55% चड आसा. बुट्टी आनी फोग मारून झाडां पेडां कोसळपाचे प्रकार चालूच आसा. न्हंयांक हुंवार मारला. आयज आनी फाल्यां गोंया खातीर दाट उटंगराची ऑरेंज शिटकावणी आसा. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. Thank you.